दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा। एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्या देगेचेर न्हावपा खातीर खासा गोंयां येता। घामोळे, खरूस, कातीचे रोग जाले जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्यांच्या लोकांची परंपरा आशिल्ली। ती परंपरा आजून मेरेन गोंयांत चलत आयल्या। पळयात आशवे दर्यार खारें उदक न्हावपाक आयिल्ले कांय लोक। आमी वेळ घेसून येयल्या हांगा न्हावपाक आनी हे न्हावपाक आमी इतले मुद्दाम येता की आमकां हे न्हाल्या पण जिवाक खूब बरें दिसता आनी जीव सडसडीत उरता, हात पांयांक रगत येता, हात पांय वात येता, तो आमचो बरो जाता, जिवाक बरें दिसता, आमी हे न्हावपाक येता। कितली वर्ष जाली तुम्ही हांगासर न्हातात? आमी जाली येता 10 वर्सां जाली हे न्हांवन न्हाता आनी आमी 3 उदकां न्हाता। ओके, ती न्हाता कित्याक 3 उदकां आनी न्हांगेल्यार पण 3 उदकां न्हांवचीच पडटा कित्याक ती उदीक आंगाक जिरोन जिरोन न्हांवप आसता तेन्ना जे जिवाक त्रास जाता ते सारके जातात, जिवाक त्रास जावपाचे कारण आमी ती 3 उदकां न्हाता। 3 उदकां म्हणजे कशी न्हावप आसता? म्हणजे एक वरभर न्हांवप, वयर वचप, ते उदक सगळ्या आंगाक जिरोवप, कितें पोटाक खावप, परत न्हांवूंक येवप, परत न्हांवप एक वरभर, परत वयर वचप, कितें पोटाक खावप, परत येवप। 3 उदकां न्हांवप आसता आनी ती 3 उदकां न्हाल्यारूच जिवाक आरोग्याक बरें दिसता। ओके, अशें म्हणटात की हांगासून न्हाल्या उपरांत घरा वचून न्हावप नासता। न्हांवप ना, ते खारें उदक आंगाक आपल्या जिरपाक जाय, एक रात ते जिरोवन उरपाक जाय आनी दुसरे दिसा मागीर घरा कडेन वचून थंड उदक न्हावपाक जाय। दिसाक 3 फावटी परत दुसरे दिसा न्हांवप आसता ते। म्हणजे एक डॉक्टराचो ट्रिटमेंट कसो आसता तसो तो ट्रिटमेंट एक ह्याच म्हयन्यान न्हांवप आसता तो, ह्या म्हयन्यान मातशें उनातूय बरें आसता, कडक आसता आनी हरशिल्लें उदक आसता चड खारट नासता आनी ह्या म्हयन्यान उदकाक मातशी खारसाण बरी येयल्ली आसता, त्या लागून ह्या म्हयन्यान हें उदक न्हांवप आसता। तुम्ही आता हांगासर मजा मस्ती करून न्हावप चालू आसा आमची मजा तुम्ही हांगा मस्ती। कोण कोण येयल्या? हांव येयला, म्हाजी भयण येयल्या, भयणीची भुरगीं येयल्या, भयणीची नणन येयल्या, भयणीच्या चेडूं येयला, ते नातरां येयल्या, सगळ्यांक घेवन हांव म्हणजे तुम्ही सगळी फॅमिली येयल्या? फॅमिली येयल्या आमी आनी आमी वर्सानूच फॅमिली घेवनूच आमी न्हावपाक येता हांगासर।